टू गुड या आंटी कडे घेतल्या पळय केन्ना येवचे तुमी हांगा सालिगांव न्हू गे म्हणजे घराचें नाव यो खात म्हणून सांग येयात हांगासर आवय फिश फ्राय बी ना वाव पॉपीट फ्राय फिश फ्राय आवय सारके फ्रेश म्हणजे विसवण काबार जालो विसवण काबार जालो पळया स्टॉल तेजो आनी मेनू पळय कितें कितें आहा ते हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज आयज आमी येयलेली आसात सालिगांव कितें खावपाक रे. येयलेली एक्चुअली रिव्स कॉर्नराकडे पण रिव्स कॉर्नर बंद आहा आतां आनी कोण स्टॉल पळयला म्हाका जाय आसली रूच येयलेली सारकी हेजी कितें म्हणटा ते आमचे चिकन शाकोती खावपाची आनी सालिगांव नंबर 1 न्हू पळय आमी ट्राय करतात तुमकांय दाखयता मागीर तुमी नेक्स्ट टायम या पळोवपाक खावपाक. सो गायज आमच्या नॉर्थ गोवान म्हणटा ते सगळे चडशे स्ट्रीट फूड सालिगांवूच गावता न्हू रेवे जाय ते पेस्ट्रीज कितें कितें पण आमी कितल्या फावटी हांगासर येता आमकां केन्नाच ती पेस्ट्रीज बी खावपाक गावना. फाटल्या फावटी आमकां पेस्ट्रीज बी दिश्टी पडलेली पण तेन्ना आमी हे खाल्लेले कितें ते छोले भटुरे न्हू रेवे आनी भुरगे पळयात फाटसून गरयतात. हांगा नुस्तें आहा दिसता शेतान. गोरोवप चालू आहा पळय गोरोवप चालू आहा खेतून गरयतात रे बाबा ग्रासान ओके ओके हांगासर गरयतात बरें कितें तरी गावता आसतलें. येयल्लेली आयज सालिगांव पळयात आयज रिव्स कॉर्नर ओपन ना म्हणून आयज आंटी कडेन आमी रोस ऑमलेट खावपाक येयल्या पळय काय बरी पळयला हें पळया. हॅलो आंटी आंटी वॉट्स युअर नेम? माय नेम इज दया. दया नायस नेम. आनी हांगा तूं कितली वर्सां जाली काम करता आतां? 1 वर्स जालें न्हू पळय शी इज व्हेरी हार्ड वर्किंग आनी हांगा येवचें तुमी आनी खावचें. सो आमी आयज ट्राय करता तेजे कडेन. सो लेट्स सी आमी पयलीं ट्राय करता मागीर तुमी या हांगासर आनी ट्राय करा जाय तसलें न्हू डीश फूल पावर सारकी. आनी तूं रेडी आहा? हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता आनी जितली बी आमची गोंयकारां फुडें सरतात कितें करूंक सोदता आपणाच्या पोटा खातीर थोडी जाणटी आसता नुस्तें विकता सो प्लीज तांकां सगळ्यांक सपोर्ट करचें. आनी तशेंच जाणट्यांकूच न्हू भुरगीं कित्याक फुडें सरोन स्टॉल घालतात धाकटे बारीक कितें तरी करूंक सोदता सो तांकां बी हेल्प करात तुमी. डिसरिस्पेक्ट करूं नाका हें आनी कितें काय म्हणून सारकें न्हू. हय तर बारीक स्टॉल्स आसता पळय तांकां पण सपोर्ट करूंक जाय न्हू आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट करूंक जाय नाल्यार हांगा हे पळयात तुमी एग्जाम्पल पयले सगळे मामा कितें म्हणटा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉफी पयली पिवया न्हू कॉफी पयली पिवपाची. सो तुमी पळोवंक शकता आमी घेतलेले आसा रोस आमलेट आनी सालिगांव न्हू टू गुड हे आंटी कडेन घेतल्या पळय केन्ना येवचे तुमी हांगा सालिगांव न्हू गे. म्हणजे घराचें नाव यो खात म्हणून सांग. कितें आहा गाड्याचें नांव कितें? यो खा. यॉक खा यो खा ओके वाव यो खा नाईस. चला आमी ट्राय करूया आता खा पोयाचो कसो आहा तो सांग टेस्ट. बरो आहा टू गुड न्हू टेस्ट सारको बरो आहा बेस्ट बरें आहा तुका लायक जालें मगो. हांवें आतां पळय काबार केलें आनी हांवें दुसरी कॉफी मागली आनी एक म्हाका कॉफी लायक जाली बट रिव्स कॉर्नराक रावलो हांव पण आय डोंट नो दे आर नॉट डे पळया लेट्स सी. आतां भुरगे हांगा गरयत आहा कितें हांगासर मात ही बेस्ट टेस्ट रोस आमलेटीचो न्हू कास्ता टेस्ट हांगाले सगळे ऑथेंटीक गोवन न्हू टेन्शन ना सुशेगाद खाया आनी वचा मागीर वय सारके फ्रेश म्हणजे पापलेट बांगडे आनी कितें आहा तुजे कडेन? आनी प्रॉन्स क्रिस्पी प्रॉन्स फ्राय बिग वन सारखे फ्रेश म्हणजे फ्रेश आनी विसवण काबार जालो हय सकाळी हय पळयात कितले आहा पळय ते तुजे कडेन कितें सो हांगासर येयात तुमी आनी ट्राय करा पळया स्टॉल तेजो आनी मेनू पळय कितें आहा ते खूब कितें आहा तेजेर पळय ते बोर्ड बीट पळया येयात हांगासर आवय फिश फ्राय बी ना वाव पॉपीट फ्राय फिश फ्राय वाव टू गुड येयात हांगासर केन्ना तरी आनी ट्राय करा. आमी ट्राय केल्लेले आहा यो खा स्टॉलाचेर तुमी येवचे आनी तुमी ट्राय करचे आतां ओके. सो आमचें जाल्लेलें आसा खावन आमी आतां चल्ली घरा ओके. नाइस टू मीट यू आंटी लॉट्स ऑफ लव आनी मोग आसूं. अरे किसने दिया रे? मेरे को मंदिर के पास एक मंजली का? नहीं मंदिर के पास एक अंकल रहते उनने मेरे को एक चश्मा दिया. और क्या कहा? टेस्ट करो
मग विचार लागते. वा 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 मस्त मस्त. सो गायज तुमका खरें सांगू यो म्हाका इतलो कॉमेडीक दिसता ना एवरी टायम यो कितें कितें करीत आसताली नाटकां. चलो बाय आम्ही जाऊन कुरकुरे खाले. The next day. दुसरो न्हू फुलां हाडलेली हाय पळय 200 रुपयाची 1 किलो मिक्स फुलां. सो आतां हांव किता हें करतलें तितलो आमचो हांव गाडयो बिडयो धुता फूल पावर सारको. वायफायचें काम चालू आहा पळय आमचें. कोणाक जाय हांगासर मोयरा सो आम्हाक कॉन्टेक्ट करपाचो. तूं हेल्पर मरे उस्ता. गुड लक चाम घेवन येयला पळय सारको आमच्या हितून दारान पळय मोर पळय मोर पिकॉक पळयला. गुड लक चाम. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितें चल्लां तें. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर फूल पावर्स हा कितें तरी करता. ओम भग भुगे भगनी भागोदरी ओ नी ओ फोकाना चलना रे अबे. काय काय तापताय कित्याक तर म्हाका तापताय कित्याक तर गणपती बाप्पा मोरया. काय काय जाल्यार बरें आतां. आतां ते हें लायतले हाक थंय वयर आनी संदेशान हांगासर पळय काय बरो झेंडो लायल्लो आसा आनी एका फातरूय बरो मेवळो मरे झेंडो लावपाक. अरे मैं उधर लगा देता हूँ. रुको रुको. ओके सो तुमी गायज पळयलेले हो हांवें किचनान रॅप मारलेलो आनी हांगासर हेजेरूय केल्लो रॅप. सो हो जो रॅप जो हांव खबर आसा हेजी तुमकां लिंक घालता डिस्क्रिप्शनान. सो गायज हे तर हो जो रॅप कोणाक ऑर्डर मारपाक जाय जाल्यार हेजी हांव लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता. वचा चॅकआउट करा. आनी हांव तुमकां खरें सांगता हांव 12 जावपाक रावला कित्याक आयज हांव वॅज आसा. 12 जाल्या उपरांत मागीर हांव सुशेगाद इसवण फ्राय करून खातलो. वेट करता 12 जावपाक. ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता हांव न्हू 12 12:30 जावपाक रावल्लो. जेन्ना 12:30 जातली आनी हांव फूल पावर नुस्तें खातलो म्हणून तुमकां खबर आसलो न्हू दसरो आसलो म्हणून. सो हांव रावलेलो उपाशी. आतां पळय काय बरें इसवणाची पोस्तां करता न्हू आवय आमची इसवण काबार जालें. फाल्यां वयचो पडटलो आमकां. आमी टॅरसीर भाजी मगो मागीर बरें. आनी फाल्यां तुका कितें म्हाका पापलेट तातूंय जाय. काय 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 पापलेट काय काय जालें जालें जालें. इसवण आणि माझी मम्मा म्हणटाली इसवण खान पिसवण लागता म्हणून. ओके सो गायज आयज आमगेर आसा मशरुमाचो पुलाव. मशरूम आनी इसवण रवा फ्राय. चला करया काम चालू सारकें फूल पावर. आनी तूं येयल्लेलें आसा आवय 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 पुलाव खाता हांव. आवय 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 तुज्या ताटान बोलतात कितें आहा मगो. माझ्या ताटान तंदुरी हा. कळ्ळें कळ्ळें. तूं पॉश पार्टी आमी गरीब. कितें तूं तंदुरी बिंदुरी खाता. ना हां ना कितें म्हणटा तंदुरी म्हाका. सो गायज हांव तुमकां फाल्यां एक नेवो आमी तांकां आमच्या सबस्क्रायबरांक नेवो कसलो प्रॉडक्ट दाखोवया न्हू फाल्यांच्या ब्लॉगान न्हू. फाल्यांच्या ब्लॉगार आतां पयलीं आमी जेयता मागीर हांव चल्लो एडिटींग करपाक. कितें कितें जालां कितें कितें चश्मा पळय सगळे दाटला तें तेच साफ करता मरे आता. दिसा काय ना मगो पळय ह्या स्प्रे घेवन यो. ते काड मगो. सो गायज तुमकां पळय दाखयता हांव हो स्प्रे आसा ग्लासीस साफ करपाचो. सो तुमकां दाखयता पळय करूं हाक साफ. आनी हेतून खंय क्लीन जाता न्हू हाक नित्तळ जाता. आनी तू यो म्हाजो चोरून मोबायलाचो लेन्स बी साफ करता तुज्या डिस्प्ले बी साफ करता. ओके सो गायज कितें जाता ना तुमकां खरें सांगता हो जो स्प्रे आसा खबर आसा अंकिता चश्मा पुसता तितून न्हू एनी कायंड ऑफ मिरर
जावं फोनाचो डिस्प्ले, जावं कॅमेरा, जावं टीव्हीची स्क्रीन, ओके, डिस्प्ले, लॅपटॉपाची स्क्रीन, भायरसून भितरसून ड्रोन, कॅमेरा, कितेंय क्लीन करू शकता हितून, ओके. आणि हांव तितून म्हाजे सगळे इक्विपमेंट साफ करता स्प्रे करून, इवन दो हांव गाडयेचे हेडलायटीच्या ग्लासार मारता आनी ग्लासाक पासून क्लीन करता हितून. सो हेजो पासून तुमकां लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान घालता, वचा आनी तेंय घेया तुमी. न्हू हितून कितें तरी आहा दिसता, कितें तरी आसा, शायनूय येता तेका. एका पळय शायन पळय कशी येयल्या ती, पळय क्लीन दिसता, सारकी क्लीन क्लीन. हांवें तुमकां खरें सांगता, हांव ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां जाली हो स्प्रे यूज करता आनी इवन दो म्हाज्या हेल्मेटाच्या ग्लासार मारता, ग्लास क्लीन करता. सो पळयात, तुमकां जर कोणाक जाय पडटलें जाल्यार घ्या. आनी रेट सांगितली जाल्यार तुमी आपूच जातली. 150 का 200 रुपया का 100 रुपया? 150 रुपया. 150 का 100 का 150 रुपया म्हाका खबर ना. आतां ऑफर आहा, तुमकां घालता पळया कितले आहा ते आनी घ्या. 200 भितरूच आसतो तो, पळया मागीर. तुमकां कितें दाखयता पळय, आमचे जे रुमान भुरगीं रावता पळय तेंचें डेडिकेशन पळया स्टडीजा कडल्यान. 2025 साल 10वो म्हयनो 3 तारीख रातचे जाल्लेले आसा 1 आनी आजून तो स्टडी करता तो पळय, दिसता तुमकां? पळया CCTV कॅमेराचेर दाखयता तुमकां. ओके गायज, आयज तुमी ब्लॉग पळयला आसतलो. आयज आमी कितें केलां कितें ना पळय तें, आनी इट वॉज अमेझींग सारकें. आमी गेल्लेले सालिगांव आनी यो खास स्टॉलाचेर वचून आमी बरें खाल्लें, एटास मारले आनी येयले. टू गुड. बट रिव्ह्स कॉर्नर इज द बेस्ट. सो तुमी केन्नाय दोनी हेचे सगळेंच बरें आहा, बट रिव्ह्स कॉर्नराचेर म्हाका रिव्ह तो भुरगो खूब लायक पडलो. पयलाच तरी आमचे प्रिवियस ब्लॉग तुमी, ओके. आनी दिवाळी लागीं येयल्लेली आसा, हार्डली 20 दीस कितें तरी आसा. आनी दिवाळीचें शॉपिंग करपाक आमी खंय वयचें तें आमकां कॉमेंट करून सांगा तुमी. गोंयानूच करपाची की गोंया भायर तुमकां कितें दाखोवपाचें, बेळगांव दाखोवपाचें, सावंतवाडी दाखोवपाचें, आनी खंय कितें कितें दाखोवपाचें तें तुमी सांगा म्हाका, ओके. तुमकां जाय तेंच करपाचें फूल पावर सारकें. आनी आतां ऑलरेडी हांव लेट, कित्याक हांव जेयला आयज लेट. सो आतां हांव मातशें एडिटींग करपाक बसलेलो. आतां खूब परत एकदां बसता एडिटींग करपाक. सो गायज, हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता जाणां, खूब जाण म्हाका न्हू जेन्ना हांव कामाक बसता, काम करपाक म्हाजें एडिटींग करता तेन्ना कॉल मारता. आनी कॉल मारले न्हू, हांव कट केलो न्हू जाल्यार फुडल्या मनशाक न्हू राग येता. अरे तूं फोनूच उखलिनाय मरे, तूं हें कर मरे, तूं तें कर. आनी एडिटींग करता तेका सांगलें बिजी आहा, फुडल्या मनशाक सांगलें बिजी आसा म्हणून न्हू, जाल्यार 5 मिनटान परत कॉल करता. इतलें कितें म्हणपाचें हांव तुमकां, कितें म्हणून सांगू. कोणा कडेन उलयना जाल्यार एटिट्यूड आहा म्हणटलें, कोणाक बरे भशेन जाप दिना एटिट्यूड आहा म्हणटलें. आतां थोड्यांचें जेन्ना काम आसता आमी तांकां कॉल मारतना आमकां गायो मारतले, आनी आमी जेन्ना काम करता तेन्ना आमकां कॉल मारल्यार आमी उगीच आयकचें पडटा, अशें आसता. सो केन्ना न्हू कोणाच्या कोण काम करता पळय तेन्ना त्या मनशाक केन्नाच डिस्टर्ब करचो न्हू, ओके. हेंच सांगूंक सोदता तुमकां. आनी तुमी पळोवंक शकता की हांवें हो धूप यूज करून करून काबार केल्लो आसा सारको, फूल पावर. थोडो उरलेलो आसा, सो हांव हाडूंक वयतलो आतां. सो पळोवया कशें कितें तें. सो मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. चॅनलाचेर नवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब. टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.